वर्साचो सादो काळ 11वें सातोळें मंगळार. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 5 वळी 43 ते 48. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्या वायट तशें बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रामाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? दंड वसूलदारूय तशें करिनात तर? आनी तुमच्या भावा बंदाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटोच तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण, तशीच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.